सगळे गावांनी कशे व्हडल्यो व्हडल्यो जमन्यो रानात दोंगरांनी शेतांनी सेटलमेंट केल्या ती दाखयल्ली आनी चीफ टावन प्लॅनराक विचारिल्लें हाजेर तुजो कितें रिस्पॉन्स. चीफ टावन प्लॅनरान आमकां सांगलें आपल्याकूच हाजी खबरूच नाशिल्ली की अशे व्हडले व्हडले एरिया सेटलमेंटात आसा. आमचो प्रश्न आसा की जेन्ना तूं एडमीट करता की इतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इलिगॅलिटीज आसात आरपी 2021 जाल्यार आमकां रिस्पॉन्स दिनासतना आमकां आमची ऑब्जेक्शनाचेर कांयच रिस्पॉन्स दिनासतना तूं कसो रिजनल प्लॅन नोटिफाय करपाक शकता. दिस इज अ व्हेरी क्लियर evidence that the chief town planner and the TCP department are fully involved in a major scam of high level of corruption going into maybe thousands of crores. He says that this is a big fraud when he was in opposition and now he wants to clear it. सरकारान सांगलेले की रिजनल प्लॅन जो आसा तुम्ही स्क्रॅप करतलो आणि न्यू काडटलो. पण आम्ही आयज सरकाराक सांगता हे सरकार आयज दाखयता की हे लॉलेस सरकार जाला. तर तू रिजनल प्लॅन फॉलो करूंक सोदता जाल्यार तुका पीडीए आणि ओडीपीची गरज ना. एकूच प्लॅन सगळ्या कडेन लाय आणि आम्ही हो प्लॅन कसो सक्सेसफूल जावपाक दिवचे ना. जशें आमी 15-16 वेगवेगळ्या गांवांनी वचून आमी जेन्ना सांगिल्लें की हो प्लॅन फॉल्टी आसा तो प्लॅन इम्प्लिमेंट जावचो न्ही हें सांगलें. हेचे फुडें आमी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून हो लोकांक समोर जागृती करून हो प्लॅन आमी विरोध करतले. एक्टिविस्टांच्या आरोपांक जाप दितना टीसीपी मंत्र्यान काँग्रेसीचेर फोग काडलो. आता आम्ही व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें आहा की रिजनल प्लॅन 2021 आम्ही ऑपरेशनलायज करतात विथ अ कंडिशन दॅट ऑल दीस इको सेन्सिटीव एरियाज विल नॉट बी रिलीज फॉर सेटलमेंट. सो वेर इज द इशू नाव? वॉट इज द फियर? एक काँग्रेसीचो स्पोक्समॅन आहा तो एक्टिविस्टूय जाता आनी म्हणटा की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो. एसेंब्लीन दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे हे सगळे एसेंब्लीन डिमांड करता की रिजनल प्लॅन ऑपरेशनलायज करा. जेन्ना हांव म्हणटालो की केस टू केस आमी कन्वर्जन करता म्हणून तेन्ना हे म्हणटाले ना आमकां रिजनल प्लॅन जाय म्हणून. रिजनल लॉरेंस रिजनल प्लॅन जालो ना म्हणून आमचेर एक कट मोशन तांणी मूव केल्लें की फेलियर टू हॅव द रिजनल प्लॅन. सेम पार्टीचे ऑफिस बेरर जाता थंय उबे रावतात म्हणटा रिजनल प्लॅन करप्शनाचें. सो इज इट अ फॅक्ट that this regional plan which was notified by the Congress government under the chief ministership of Digambar Kamath in November 2011 was that a scam? Was that a fraud? Are they trying to say this? दिगंबरा सांगली आपले कितें हाजेर मत आहा ऑपरेशनलायज करूंक जाय वा नाका फाटल्यातल्यान फंडां घालनाका. केस टू केस करच्यो न्ही म्हणून काँग्रेस म्हणटा ओपोजिशन म्हणून. रिजनल प्लॅन करचो न्ही मागीर कितें करुया? जाय थंय लेट अस डिसबँड टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आनी जाय थंय बांद म्हणून सांगया. इज दॅट द वे? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.